प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या आयताराक आमी पवित्र कुटुंबाची दोबाची परब आमी समोर ओंपता. आनी ही परब समोर ओंपतना ल्हानशी नदर आमच्या दर एका कुटुंबाचेर मारूंक सोदता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां दर एकल्याक आयकूंक मेवता. मनशाक रचूनय देवान कुटुंबान घालो. देखूनच मनीस एकसुरो जिवंक शकना. देखूनच मनीस आपल्या कुटुंबान जियेता. आनी आमी दर एकलीं मनशां क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी जियेतात. देखूनच ह्याच पवित्र कुटुंबाची दोबाची परब समोर ओंपतना ल्हानसो नियाल हो ह्याच विशयाचेर हो नियाल करतना एक ल्हानशी घडणी तुमच्या कानार सादयता. एक फावटी एक यादनीक बाजारांत गेलो एका पवित्र कुटुंबाची इमाज हाडूंक. आनी जेन्ना हीच पवित्र कुटुंबाची मुर्ती हाडूंक जेन्ना हो गेलोलो तेन्नाच ह्याच पसरकारा लागीं ताणें विचारलें. जेन्ना हांगा तांगा दुसरी इमाज पडून बोटां दाखयतालो तेन्ना ह्या इमाजीची मुर्तीची जो प्रायस आसलेलो तो खूब म्हारगार सांगतालो. आनी हांव चिंतूच ह्या यादनिकान एका इमाजीक एके मुर्तीक आतां आपलें बोट दाखयलें आनी ह्या धंद्यावाल्या लागीं विचारलें ही मुर्ती कशी. आनी ताणें म्हणलें ती मुर्ती सामकीच सवाय. आनी यादनीक चिंतूंक पडलो सगल्यो पवित्र कुटुंबाच्यो इमाज्यो आसात, मुर्ती आसात, त्यो सवाय सगल्यो म्हारग. आनी हीच कित्याक सवाय काय म्हणून. पूण ह्या धंद्यावाल्यान सांगलें ही आमची मुर्ती आसा ती सवाय कित्याक हातूंत जेजू हाजीर ना. दुसरे हितून सगळ्याच पवित्र कुटुंबाच्या इमाजीन मुर्तीन जेजू हाजीर आसा. आनी देखूनच हातूंत जेजू हाजीर ना म्हणटच ती मुर्ती आमी सवाय दिवंक सोदतात. आनी तेन्नाच ह्या यादनिकाक कळ्ळें की ह्या आमच्या कुटुंबांत व आमच्या ह्या पवित्र कुटुंबाच्या इमाजीन जेजू ना. देखूनच ही सवाय म्हणटच आमच्याय कुटुंबांत जेन्ना जेजू आसना तेन्ना आमचें कुटूंब घडे बिगडूंक शकतात. आमचें कुटूंब दोशी जावंक शकतात. म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या ही परब आमी समोर ओंपतना आमकां पयली वस्त जी आमच्या जिवितान वा आमच्या कुटुंबान वा वाचपा वरवीं आमकां आयकूंक मेवता ती म्हणल्यार जुजे, जेजू आनी मारिया तांचो जो पवित्र कुटूंब आसलेलो तातूंत भाव भयणीनो जे आमच्या कुटुंबान वा आमच्या सगल्यांच्या कुटुंबान जे घडये कश्ट, दुमाडे वा वायट जे येता ते तांच्याय कुटुंबान भाव भयणीनो हाजीर आसलेले. आमी घडये आमच्या कुटुंबान वायट येताना निराश जावन घडये देवाक शिणटात. पूण जुजे, मारिया आनी जेजू तांच्या ह्या पवित्र कुटुंबान पयली वस्त आमकां दिश्टी पडटा ती म्हणल्यार जुजे एक धर्मवंत मनीस आसलेलो. मारिया घडये देव भिरांतीची मनीस आसलेली. देखूनच ताणें सगळें जुजेन जे आपल्या सपनान जे आपल्याक देवान कळीत केलेलें तें सगळें मानून घेतलें, आयकून घेतलें आनी तशेंच आपलें जिवीत तो जियेलो. आज घडये आमच्या कुटुंबीक जिवितान जायते घडये वायट येता. घडये अदुरसाक सांपडलेले आसात, वायटाक आमचे कुटूंब सांपडलेले आसात, दोशी आमचे जालेले आसात. पूण जायते फावटी देव आमकां कळीत कोत्ता आमच्या कुटुंबांत कितें बरें कितें वायट तें म्हाका दिसता आमी करूंक शकतात. दर एकल्या वांगड्याक घडये असलो संदेश कुटुंबीक जिवितान दिल्लो आसा जे परी जुजेक आनी मारियाक आनी जेजूक दिल्लो तो. ही जावन आसा पयली वस्त आमच्या कुटुंबीक जिवितान आमकां दिश्टी पडटा. दुसरी वस्त जी आयच्या दिसाक हीच परब समोर ओंपतना तुमच्या कानार सादोवंक सोदता ती म्हणल्यार आमच्या कुटुंबाक समजणी. आज आमी जाणा सगळीं आमच्या कुटुंबाक घडये आमी दर एकलीं दोशी जाल्लीं आसात. भाव भावा लागीं घडये उलयनासतना रावता, घडये रागा बरी जाल्लो आसा, घडये राग ताच्या काळजांत घेवन आसा. हें सगळें
आमच्या कुटुंबीक जिवितान घोडे घोडटा. आमी घोडे एकामेका लागीं झुजतात. घोडे आमची शांती उणी जाल्ली आसात. पूण मार्य सोबे, जुजे सोबे आनी जेजू सोबे ह्यो दोन वस्तू आमकां पळोवंक मेवतात. त्यो म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमचे सोबे वो तांचे सोबे एक समजणी आमकां दिश्टी पडटा. ही सगळी समजणी आमच्या कुटुंबीक जिवितान उणी जाल्ली आसा. देखूनच मार्य सोबे, जुजे सोबे आनी जेजू सोबे घोडे जायते फावटी आमकां ही कुटुंबीक जिवितान समजणी दिश्टी पडली आसा. आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान जायती समजणी भाव भयणींनो उणी जाल्ली आसा. जेन्ना आमी एकामेकाक समजून घेतली तेन्ना घोडे आमी एकामेकाक मानून घेतली. ही जावन आसा दुसरी वस्त आमच्या जिवितान वा आमच्या कुटुंबीक जिवितान आमी जिवंक गरज आसा. आयच्या दिसाक निमाणी वस्त सांगतना ती म्हणल्यार एक घोडणेन आयकला ते प्रमाणे हे मुर्तीक जेन्ना जेजू नासलेलो तेन्ना ही मुर्ती सवाय विकूंक धंदेकार तयार आसलेलो. आज म्हाका दिसता आमच्या कुटुंबीक जिवितान जेन्ना जेजू हाजेर आसना तेन्ना आमच्या कुटुंबीक जिविताची घोडे दशा वो घोडे वेगळीच जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आमी दोरकलीं घोडे सेपरेट जाल्लीं आसात वो घोडे वेगळीं जावन आमी जियेतात. वो झगडीं झुजां आमच्या कुटुंबान जातात. घोडे शांती मोग उणो जाल्लो आसा कित्याक आमच्या कुटुंबीक जिवितान जेजू हाजेर आसना. म्हणटच निमणी वस्त आनी तिसरी वस्त ती म्हणल्यार आमच्या कुटुंबीक जिवितान भाव भयणींनो आमी जेजूक हाजेर दवरूंक आमकां गरज आसा. म्हणटच मागुया ह्यो तीन वस्तू आयची परब आमी समरपतना. पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी सगळीं एकामेकाक समजून आमचें कुटुंबीक जिवीत जिवंक. आमी घोडे देव सांगता तशें आमचें जिवीत जिवंक वो मानून घेवंक आनी सदांच हेच जेजूक आमच्या कुटुंबीक जिवितान हाजेर दवरूंक आमकां धीर आनी बोल हे परबेच्या दिसाक आमकां मागुया.